गोंय शालांत मंडळा वतीन घेवपी इयत्ता 10वीचे आनी 9वीचे परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर जाला। तर ह्यो परीक्षा केन्ना आनी खंय आसतल्यो हाचेर एक नदर घालुया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। 10वीचे परीक्षे खातीर अंदू कोलवाळ केंद्राची भर पडल्या। कोलवाळ सयत 32 केंद्रांतल्यान परीक्षा जातली। थारिल्ले प्रमाण 1 मार्च सावन परीक्षा सुरू जातली। मंडळान निमाणें वेळापत्रक जाहीर केला। सकाळी 9:30 ते 12:30 मेरेन परीक्षा आसतली। 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन परीक्षा चलतली। उपरांत तांत्रीक विशयांच्यो परीक्षा जातल्यो। विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राचेर अर्दवर बेगीन येवप गरजेचें। सुटी जाहीर जाली काय पेपर मुखार धुकलचे ना। विद्यालयांतली प्रत्यक्षीक परीक्षा 4 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली। 1 मार्चाक पयली भास म्हळ्यार इंग्लीश, मराठी, उर्दू पेपर आसतले। 3 मार्चाक दुसरी भास हिंदी। 5 मार्चाक तिसरी भास म्हळ्यार कोंकणी, इंग्लीश, मराठी, कन्नड, संस्कृत आनी हेर विशयांचेर पेपर आसतले। 7 मार्चाक समाजशास्त्र 1, 8 मार्चाक समाजशास्त्र 2, 10 मार्चाक गणित लेवल 2, 11 मार्चाक गणित लेवल 1 पेपर, 15 मार्चाक विज्ञानाचो पेपर आसतलो। उपरांत डेटा प्रोसेसिंग DTP ह्या तांत्रीक विशयांचेर पेपर 21 मार्च मेरेन चलतले। दिवचल, काणकोणा, कुंकळ्ळी, कुडचडे, केपें, माशेल, मडगांव, मंगेशी, शिवोले, पणजे, हरमल, पेडणे, पिलार, फोंडे, सांगे, सांखळे, शिरोडा, तिस्तार, बांदोडे, वाळपय, वास्को, नावेली, पर्वरी, मांद्रें, कळंगुटे, वेर्णे, हळदोणे, कुजिरा, पैंगीण, म्हापशें A, म्हापशें B, नेत्रावळी, कोलवाळ ह्या 32 केंद्रांनी परीक्षा जातली। उर्दू माध्यमा खातीर मडगांव, पणजी, वाळपय आनी वास्को ह्या 4 केंद्रांनी परीक्षा जातली। अंदू 9वीचे परीक्षे खातीर परीक्षा केंद्रांनी CCTV कॅमेरे सक्तीचे केल्यात। शालांत मंडळा वतीन घेवपी इयत्ता 9वीची दुसरी सत्र परीक्षा 21 मार्च सावन सुरू जातली। तशें परीक्षेचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केला। सदांच एक पेपर आसतलो। परीक्षा केंद्रात CCTV कॅमेरे आसप सक्तीचे आसा। जर ते नात जाल्यार बसोवपाची वेवस्था विद्यालयांनी करची अशें निर्देश SOPत दिल्यात। अंदू सावन 9वीचे परीक्षे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केला। हाका लागून पयल्या आनी दुसऱ्या सत्राची परीक्षा शालांत मंडळा वतीन घेवप गरजेचें। प्रश्नपत्रिका शालांत मंडळ काडटा। जापेच्या पत्रिकांची तपासणी मात विद्यालयांच्या शिक्षकां वरवींच जाता। वेळापत्रका सयत शालांत मंडळान परीक्षे खातीरची SOP जारी केल्या। दिव्यांग वा विशेष भुरग्यां खातीर तांचे गरजे प्रमाण वेवस्था करप बंधनकारक आसा। योग्य अशे बसपाचे वेवस्थे सयत गरजे प्रमाण रिडर वा लेखनिकांची वेवस्था करपाची जबाबदारी संबंदीत संस्थांचेर आसा। आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीत वा दुसऱ्या राज्यांतल्या खेळा सर्तींनी वांटो घेवपा खातीर जे विद्यार्थी परीक्षेक बसपाक शकनात तांचे खातीर पुरवणी परीक्षा घेतले। पुरवणी परीक्षेचे वेळापत्रक मागीर धाडटले। 21 मार्च ते 28 मार्च ह्या काळात सकाळी 9 ते 12 ह्या वेळार परीक्षा जातली। 21 मार्चाक इंग्लीश विशयाचो पेपर आसतलो। उपरांत 22 मार्चाक विज्ञान, 24 तारखेक गणित, 25 तारखेर हिंदी, 26 मार्चाक मराठी, कन्नड, उर्दू, अरेबिक, फ्रेंच, पुर्तुगीज ह्या विशयांचे पेपर आसतले। 27 मार्चाक समाजशास्त्र जाल्यार 28 मार्चाक कोंकणी, संस्कृत ह्या विशयाचे पेपर आसतले। मुख्याध्यापकांनी सध्या सकाळी केंद्रात नमूद केल्ल्या विद्यालयांतल्यान प्रश्नपत्रिका संच हाडप गरजेचे। इंटरडिसिप्लिनरी, वोकेशनल, कला शिक्षण आनी शारिरीक शिक्षण ह्या विशयांच्यो परीक्षा विद्यालयाकूच घेवच्यो पडटल्यो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।